प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी तमाम पेडणे वासियांक सांगू इच्छिता की पेडणे तालुक्यात एक स्वतंत्र चळवळ उबी करून पेडणे तालुक्याची एक स्वतंत्र अशी शक्ती निर्माण करपाचो आमचो संकल्प आसा, आमचो मनोदय आसा। आयज ही पत्रकार परिशद घेवन तमाम पेडणे वासियांक आमी कळू इच्छिता म्हणटा तशें की येणारी जी जिल्हा पंचायत निवडणूक आसा त्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीक ह्या चळवळीचो मोठो वांटो आसतलो आणि ह्या चळवळीच्या माध्यमांतल्यान जे 4 जिल्हा पंचायत मतदारसंघ आसात, मोर्जी जिल्हा पंचायत, हरमल जिल्हा पंचायत, तोरशे जिल्हा पंचायत आणि धारगळ जिल्हा पंचायत ह्या 4 मतदारसंघात ह्या पेडणे डेमोक्रेटिक मुवमेंटाच्या माध्यमांतल्यान, पेडणे लोकशाही चळवळीच्या माध्यमांतल्यान उमेदवार उबे करपाचो आमचो निश्चय आसा, आमचो निर्णय आसा। हो मुवमेंट आज पासून पेडणे तालुक्यातल्या तमाम गांवांनी वाड्याचेर सुरू जातलो। आमी प्रत्यक्ष वचून आणि आमची जी टीम आसा जी गेले कितलेशेच दीस ह्या संपूर्ण तालुक्यात जे 4 मतदारसंघ येतात जिल्हा पंचायत तेचो रिव्ह्यू घेता, निहाळ घेता आणि आयज आमी ही घोशणा करता की हो मुवमेंट आज पासून आयच्या शुभ अशा दिसा आमी सुरवात करता। आमचो संकल्प इतलोच आसा की पेडणे तालुक्यात जे वेगवेगळे विशय आसात ते विशय सगळ्यात पयली म्हणजे हायलायट करा, कित्याक आज पर्यंत वेळोवेळी फक्त पेडणेकारांक जी वेगवेगळ्या सरकारांनी जी आश्वासनां जी दिल्लेली आसात ते आश्वासनां फक्त हवेतच विरगळून गेली, कित्याक तर एक मुवमेंट, भक्कम मुवमेंट पेडण्यान उबो रावंक तो उबो करपाचो आमचो प्रयत्न, इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी, इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, खंयच्याय पेडणे तालुक्यातल्या नागरिकांक ह्या मुवमेंटान सहभागी जावपाची इच्छा आकांक्षा आसा जाल्यार तेंचे मोस्ट वेलकम। कोणूय हे पेडण्याचे मुवमेंट, पेडण्याची स्वतंत्र शक्ती निर्माण करच्या खातीर हे मुवमेंट सुरू जाता आणि ह्या मुवमेंटान पेडणेकारांनी आमकां सहकार्य करपाचें अशी आमी पेडणेकारां कडेन विनंती करता, कित्याक तर येणाऱ्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत आमकां पेडण्याची ताकद उबी करपाची आसा। वेळोवेळी तुमकां सगळ्यांक कोणय अशें सोदूं येता की स्वतंत्र ताकद निर्माण करून, कित्याक पेडणे तालुक्यान तमाम गोंयांत जिल्हा पंचायत निवडणूक ही आता पक्ष पातळीचेर जाता, पण अशें ना की पक्षाचेच उमेदवार जिखलेले आसात म्हणून। अपक्ष ज्यांच्यांनी निवडणूक लढयल्यात ते बी हांगासर जिखलेले आसा। पेडणे तालुक्यात तेची ज्वलंत उदाहरणांय बी आसात। तमाम गोंयानूय बी वेगवेगळ्या ठिकाणी ही उदाहरणां आसात, पण ही ताकद निर्माण करपाचो मुख्य उद्देश म्हणजे आयज जी फसवणूक पेडणे तालुक्याची जी चल्लली आसा ही फसवणूक साध्य कित्याक जाली तर पेडण्याचे नागरीक एका व्यासपीठाचेर येनात म्हणून ही साध्य जाली। इरिस्पेक्टीव वेगवेगळ्या पक्षांनी गुंतलेले आसात म्हणून एकठांय येनात, तांकां बंधनां आसतात पक्षाची, पण हे व्यासपीठ हे स्वतंत्र अशें व्यासपीठ आहा, पेडणेकारां खातीर व्यासपीठ आसा। पेडणेकारांचे जे ज्वलंत विशय ते मागीर मनोहर इंटरनॅशनल विमानतळाचेर जे टॅक्सी भावांचे विशय आसूं, रोजगाराच्या बाबतींत युथांची जाल्ली फसवणूक आसूं, जमनी संदर्भात म्हणटात तशें लोकांचेर मोबदलो अजूनय मेळ्ळो ना त्या संदर्भात जाल्लो अन्याय आसूं, किंवा आयुष हॉस्पिटलान आयज पेडणेकारांक जो रोजगारा पासून वंचीत रावणारो विशय आसूं, मांद्रे मतदारसंघातले म्हणटात तशें मोपा इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर जी तुये गांवच्या लोकां कडल्यान जी जमीन घेतली त्या जमनी संदर्भात जी सरकारान फसवणूक केली तो विशय आसूं, आणि पेडणे तालुक्यातलो मेजर इश्यू जर आयज खंयचो जर आसात जाल्यार तुये गांवांतले GMC लिंक्ड 100 बेडेड हॉस्पिटल ह्या हॉस्पिटला संदर्भातलो विशय आसूं, ह्या सगळ्या विशयांक वाचा फोडपाची। त्याच प्रमाणे हल्लीच जाल्लेली MDR रोडा संदर्भातली बैठक आसूं, जो MDR डिनोटिफाय करपा संदर्भात बैठक आसूं, आयज कशें आसा की व्यवस्थितपणान प्रसार आणि प्रचार माहितीचो हे प्रकल्प कित्याक रखडले
कोणाच्या हलगर्जीपणामुळे रखडले। आयज पेडणे तालुक्याचेर वेगवेगळ्या प्रकारची संकटां कित्याक उद्भवली हे जनतेच्या मुखार आणि खास करून पेडणे तालुक्यातल्या सामान्य नागरिकाच्या फुड्यान वचप ही काळाची गरज आसा। आमचे मुख्य उद्दिष्ट आसा की हे सगळे विषय हायलायट करप आणि इमिजिएटली म्हणतात तशें आयज सोमवार आसा, बुधवारा दिसा ह्या मुवमेंटाचो प्रारंभ सुरवात म्हणतात तशी आमी GSIDC ऑफिस आणि डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ कित्याक हेल्थ मिनिस्टरान सांगलेलें आसा की हेल्था कडेन अजून GSIDCन तुवें हॉस्पिटलाची इमारत हँडओवर केल्ली ना। सो आमचो प्रारंभ जो आसा तो बुधवारा दिसा म्हणजे 11 तारखेर 11 वरांचेर आमी सगळ्यात पयलीं GSIDCच्या कार्यालयान वतले आणि हो प्रकल्प कित्याक अजून पर्यंत हँडओवर केल्लो ना, कितें इनकम्प्लीट अजून पर्यंत रावल्ले आसा की हो विशय आमकां घेवन फुडें वचपाचें आसा। राजकारण समाजकारणा बरोबर एक भागच आसता। तुमी म्हणटले कितें की तुमी आयज घोशणा करून टाकली की जिल्हा पंचायत निवडणुकीची। जिल्हा पंचायत निवडणुकीत आमकां पळोवपाचें आसा की आमी पेडणेकार खंय उबे आसा। पक्ष असतात सगळे इरिस्पेक्टिव्ह पॉलिटिकल पार्टीजय असतात, तो विषय ना, पण आयज आमी पेडणेकार एकठांय येवन पेडण्याचे स्वतंत्र व्यासपीठ, पेडण्याचो आवाज सरकारापर्यंत जे सरकार फसवणूक करता त्यांच्या पर्यंत आमी उठोवपाक अपयशी ठरले। मुवमेंट उबे केले, मदीं मागीर स्टॉप जाले। अशें न करता एक सुसज्ज अशें म्हणटात तशें आणि सुनियोजित आणि एक संकल्प पुरी बाळगून हे एक उद्दिष्ट आमी घेवन मुखार वता। आमी पेडणे तालुक्यातले तमाम जनतेचे सहकार्य आशीर्वाद आमकां लाभतलो अशी आमकां अपेक्षा आसा। हांव विनंती करता म्हजे दुसरे कन्व्हेनर श्री प्रशांत नायक यांच्यांनी ॲड्रेस करपाक। गेली 6 म्हयने आमी प्रत्येक पेडणे तालुक्यातल्या तळागाळांत म्हणटात तशें प्रत्येक गांवांनी एक अशी भेट दिवन प्रत्येक जो नागरीक आसा, मागीर तो ज्येष्ठ नागरीक आसूं, महिला आसूं किंवा आमचे जे तरणाटे आसा त्यांच्या पर्यंत एक विचारपूस करून तेंची कितें भावना आसा, तेंचे कितें विचार आसा आनी तेंची कितें समस्या आसा हे सगळें जाणून आयज त्या आमच्या पेडणे तालुक्यातल्या जे नागरिकांची जी एक मागणी की आयज खंय तरी आमी लोकप्रतिनिधी मागीर ते खंयचे आमदार आसूं किंवा ZP आसूं किंवा पंच आसूं सरपंच आसूं आमी जे निवडून हाडटा आयज खंय तरी तेंचो आवाज खंयच्याय तरी एक पॉलिटिकल जी पार्टी आसा ती खंय तरी दपडलो वता। सो आयज आमच्या पेडणेकारांक लागून एक खंय तरी कोणी तरी फुडाकार घेवपाची गरज आसा। सो प्रत्येक गोष्टीक जेन्ना आमकां म्हयन्याच्या म्हयन्या म्हणटात तशें सरकाराच्या विरुद्ध आमकां आंदोलन करचें पडटा, मागीर तो टॅक्सी वेवसाय आसूं, मागीर पोस्टल आसूं, मागीर MDR आसूं, मागीर तुयें हॉस्पिटल आसूं, हे प्रत्येक गोष्टी आमकां आंदोलन करपाक लागून आमी हे लोकप्रतिनिधी निवडून हाडल्यात। मागीर ते ZP आसूं नाल्यार आमदार आसूं, किती मागीर पंच आसूं सरपंच आसूं, पण आयज आमी गेली कितलो तेंप जालो पळयता जाल्यार आमकां हे आंदोलनूच करचें पडटा। म्हणजे पेडणे तालुका हो आंदोलनूच करपाक लागून आसा आणि इलेक्शनाच्या टायमार फक्त एक मतदार करपाचे आणि मागीर त्याच्या उपरांत 5 वर्सां फक्त आंदोलन करून आपलो हक्क सरकारा कडेन मागणी करची आणि तोय बी सारको पुरेपूर मेळना। सो आयज पेडणे डेमोक्रेटीक जो मुवमेंट आयज आमी आयच्या दिसाचो हो सुरवात करता, हो एक आमी हांगा दोगूय बसल्यात, ॲडव्होकेट अमित सावंत आणि हांव बसला, पण ह्याच्या फाटल्यान असंख्य संख्या आसा हे पेडणे तालुक्यांतली आणि जायते हांगासर युवा शक्ती आमच्या बरोबर आसा। तेंच्यांनी एक आमकां एक आमचे ज्येष्ठ नागरीक आसा तेंचो एक आमकां सल्लो आसा, तेंकां तेंचो एक आशिर्वाद आसा आणि त्या ह्या आशिर्वादान आमी आयज आमचे पेडण्याची देवी भगवती आसा, मांद्रेची भगवती आसा, हेंच्या कृपा दृश्टीन कृपा आशिर्वादान आमी आयज फुडें सरलेले आसात आणि आयज जो हो ही चळवळ जी आसा ही आमच्या गोर गरिबांक न्याय दिवपाक लागून। नुकतेच आमच्या ॲडव्होकेट अमित सावंत हेंच्यांनी जशें सांगला तशें की ह्या फावटी जे ZP इलेक्शन आसा हे 4 सिटां ह्या मुवमेंटा अंतर्गत हे वयतले आणि जे 4 कॅन्डिडेट आमी लोकांक जे आमच्या पेडणेकारांक दितले, जे कॅन्डिडेट निवडून येयल्या बरोबर
लोकांक बरोबर रस्त्यार येवपाची तेंचे कडेन कापोस्तान आसतली ना खंयच्या सरकाराच्या दबावा खाली ते घरा बसचे ना. सो हेची आमी खात्री घेतले. आयज आमी पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक गोष्टीक आमकां एक आंदोलन करचें पडटा. खुबशे समस्या आसात. आमी जशे टायम टू टायम जे ज्या डिपार्टमेंटांनी जे मिनिस्टर्स आसात ज्या पेडणे तालुकाक जे आमच्या नागरिकांक जितलो अडी अडचणी येतात, प्रॉब्लेम्स येतात, ते सॉल्व जर करिनात त्या डिपार्टमेंटान आमचे सदैव आमचे जे पेडणेकार जे अफेक्टेड लोकांक त्रास जाता तांकां घेवन आमी मोर्चा व्हरतले. प्रत्येक गोष्टीक ज्या आमच्या पेडणेकाराचेर अन्याय जाता तांकां न्याय दिवपाक आमी फुडाकार घेतले. सो आयच्या ह्या शुभ दिनी, आयच्या ह्या दिसा खरोखरच हांव म्हाज्या पेडणेकारांक एक उलो मारता की डेमोक्रेटीक मुवमेंटा शिवाय जिल्हा पंचायत निवडणुकीत पर्याय ना. जो उमेदवार आमी दितले तोच तुमकां विजय जातना दिसतलो. आनी त्या वेळाचेर ह्या मुवमेंटाची खरी ताकद तुमकां श्रावण म्हयन्यात जेन्ना आमी कॅन्डिडेट जेन्ना आमी डिक्लेअर करतले पळय शॉर्ट लिस्टेड, त्या वेळाचेर आमची ताकद तुमकां सगळ्यांक कळटली. पण आमकां पूर्ण खबर आसा की पेडणे तालुक्यांतली तमाम जनता, कित्याक आयज जरी आमी ही जरी घोशणा जरी करता आसले तरी सुद्धा ही घोशणा करच्या पयलीं बरेच प्रकारचे बैठक्यो विविध लोकांकडे आमचे जाल्लेले आसा. आमी विविध लोकांचे राजकीय नेत्यांचे आजी माजी सगळ्यांचे आमी मार्गदर्शनय घेतलेले आसा. आणि त्याच्या नंतर आमी हो निर्णय घेतलेलो आसा की स्वतंत्र ताकद पेडण्याची निर्माण करच्या खातीर.